सायबर फसवणूक प्रकरणात गोय सायबर पोलिसांनी 60 लाख रुपया मोलाच्या डिजिटल फसवणूक घोटाळ्यात संदर्भात एका आरोपीक अटक केल्या। बनावट सीबीआय अधिकाऱ्यावरवी आणि व्हॉट्सएप कॉलावरवी नागरिकांक धमकावून ही फसवणूक केल्याची माहिती मुखार आयला। पोलीस फुडलो तपास करतात। गोय सायबर गुन्यांव पुलीस स्टेशनान 60 लाख रुपये डिजिटल फसवणूक प्रकरणात व्हड कारवाई करून एका आरोपीक अटक केल्या। 20 फेब्रुवारी 2024 दिसा नोंद जाल्ल्या ह्या प्रकरणात आरोपीन व्हॉट्सएप कॉला वरवीं कागाळदाराकडेन संपर्क साधलो आनी ताचे पयशे घेतले। मागीर सीबीआय न्यायिक अधिकारी अशें नाटक करून कागाळदाराची वैयक्तीक माहिती पयशे लुटपाच्या प्रकरणात आशिल्ल्याचें सांगले। व्हिडिओ कॉलाचेर नदर दवरतात अशें धमकी दिवन आरोपीन कागाळदाराक भंय घालून वट्ट 60 लाख रुपया 2 वेगवेगळ्या बँक खात्यांत हस्तांतरीत करपाक लायले। पुराय तंत्रीक चौकशे उपरांत आरोपीचो सोद महाराष्ट्रांतल्या सातारा कडेन पावलो। पुलीस पंगडान कारवाय करून 30 वर्सां पिरायेच्या आरोपीक अटक केली। चौकशेत आरोपीच्या खात्यात 46 लाख रुपया वेगवेगळ्या खात्यांत वळयल्ले अशें दिसून आयले। देशांतल्या जायत्या राज्यांनी जाल्ले सुमार 3 कोटी 10 लाख रुपयाच्या सायबर फसवणूक प्रकरणात ताचो हात आसा अशें उजवाडाक आयल्या। सध्या आरोप्याक न्यायालयांत हाडून पुलिसांच्या ताब्यांत घेवपाची मागणी केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।